प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाचो 7वो विसवोर वोड 15 ते 20 पर्यंत. Mathew chapter 7 verses 15 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. फुटके त्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायन रावात. मेंढऱ्याचे रुपणे घेवन तुमच्याशी येता, पूण भितरल्यान क्रूर लांड घेते. तांची फोडां पळयोवन तुमी तांकां ओळखून काडटल्या. कांट्याच्यो कोणे दाखो काडल्या जाय आनी सोराट्यांची कोणे आंजिरां काडलीशी आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरी फोडां दिता आनी वायट झाड वायट फोडां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फोडां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरी फोडां दिवं नजो. बरें फोड दिना तसलें झाड कातोतात आनी उज्यान उडयतात. देखून तांची फोडां पळयोवन तुमी तांकां ओळखून काडटले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, जेजू एका झाड आनी तांच्या फळां वयर आमकां शिकवण दिता. आनी आयज भाव भयणीनो, ह्या 19 वडीन जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, बरें फळ दिना तसलें झाड कातोतात आनी उज्यांत उडयतात. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या सगळ्यां कडेन आमच्या घरा कडेन एक झाडां आसतलीं आनी आमी जाणो आंब्याचीं झाडां, पणसाचीं झाडां, कसलीं फळां दितात झाडां. आनी जेन्ना हें कसलें झाड आमकां फळां दिनात, लोक कितें करता? आमी कितें करतले? आमी त्या झाडाक कातोता आनी त्या उपरांत उज्यांत उडयता, म्हणजे जोक हो आमी वापरता. आयज जेजू आमकां कितें सांगता? आयज जेजू आमकां फटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्राय रावन म्हणटा, चोत्राय रावात फटकिऱ्या प्रवाची. कित्याक? त्या मेंढऱ्याच्या रुपान घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाडगे ते. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमी खरे भाशेन फटकिऱ्या प्रवादी विशीं आमी चोत्राय धरूंक जाय. कित्याक? हें जावन आसा आमचें स्वर्ग आनी संवसार. आमचो स्वर्ग आनी संवसार आमी स्वर्गार वचोंक जाय जाल्यार आमी खंय पावतले? फटकिरे प्रवादी येत जाल्यार आमकां दुसरी देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकवण दिना जाल्यार आमी खंय वेतले? फटकिरी प्रवादी तर इफेर्नान वेतलेच आनी तांच्या बरोबर सगळ्या लोकांक, जे लोक तांकां आयकता, तांकां घेवन ते इफेर्नान वेतले. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता? म्हणटा, फटकिऱ्या प्रवादी विशीं तुमी चोत्रायन रावात. कित्याक ते मेंढऱ्याच्या रुपान भायर दिसतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाडके ते. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतात, देवाचें उतर पोत्तून आयकता, देवाचें उतर पोत्तून त्या उतराचेर आमी नियाल करता, आमच्या मनाची नडसणी करता, आमी तें उतर पाळटा. आतां भाव भयणीनो, आतां त्या उतरा वरवीं आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आमी खरेंच एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. आनी कितें घडटा? जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जेजून जें सांगलां, आतां आमचें जिवीत एकदम बदलता. आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, आमचें सगळें देवाचें बेसां आमच्या जिवितांत गावता. आनी आतां आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक जाता. कित्याक आमीच ती बरी खबर आमी आमच्या जिवितांत आमी जियेता. ह्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चालयता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उतरा प्रमाणे चलता, आतां आमकां ह्या फटकिऱ्या प्रवादी विशीं आमी चोत्रायन रावतात. कित्याक? जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी आहा आनी कोण देवाच्या उतराचेर आड उलयता, आतां आमी जाणो की हे जावन आसा फटकिरी प्रवादी. भाव भयणीनो, इग्रोज मातेन खूब फटकिरे प्रवादी खूब भरल्यात. कित्याक? लोकांक अजुनूय म्हायती ना देवाच्या उतराची. लोक फकत जे ते आयकतात, ती समजतात की ते सत म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतात, देवाचें उतर जावन आसा काल, आयज आनी फाल्यां सदांकाळ तेंच उतर, ते केन्नाच बदलना. जेजू आयज, काल आनी फाल्यां सदां तोच जेजू. ताचें उतर केन्नाच बदलचें ना. देखून भाव भयणीनो,
जेन्ना आमी देवाच्या उतराप्रमाणे चलता, देवाचे उतर आमच्या काळजान रिगून जाता, आमच्या मनाची नोंदणी करून हे देवाचे उतर आमी जियेता. आतां भाव भयणीनो, कोणी फटकिरी प्रवादी आमच्या जिवितान येत जाल्यार ती आमकां फटोवंक पावची ना. जो कोण मेंढऱ्याच्या रुपान येता आनी आमकां सांगता हे उतर तें उतर, पूण आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसा तर आमी आमकां ती चवकशी करपाक मेवता. आनी आतां आमची हे जे फटकिरे प्रवादी आहा तांच्या फळां वरवीं आमकां कळोन येता की हे जावन आसा फटकिरे प्रवादी. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, ज्या भाशेन म्हणटा बरें फळ दिना तसले झाड कातरून आनी उज्यान उडयतात, तेच भाशेन ह्या फटकिऱ्या प्रवादीशी अशें जातलें. तांकां उज्यान उडयतले, सासणाच्या उज्यान उडयतले. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां कितें म्हणटा जेजू 20वी वडीन, देखून तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखून काडटल्यात. देखून तांची फळां पळोवन तुमी तांकां ओळखून काडटल्यात. भाव भयणीनो, फकत आमचे पोजिसां पळोवन आमी खूब फुलता, आमी खूब कितें म्हणटात ते भाशेन आमी आमी आमचें सगळें मन बदलता आमी फकत भायल्यान दबाजो पळोवन. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, म्हणटा तांची फळां पळोवन तुमी तांकां ओळखून घेतल्यात. आयज भाव भयणीनो, जो कोण आमकां देवाचें उतर शिकयता, जो कोण आमकां शर्माव दिता, जो कोण आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक शिकयता, आमी तांची फळां पळोवया. खरेंच जें उतर तें शिकयतात, जें उतर ते प्रेगादोरा भाशेन आमकां सांगतात, तें उतर पाळटात काय? खरेंच तें उतर ते जियेतात काय? फकत शर्माव दिवपाक तें उतर जाता आनी तें उतर ते आपूण पाळिनान. आयज भाव भयणीनो, जें उतर आमी आयकता तें देवाच्या उतरा प्रमाणे पवित्र पुस्तका प्रमाणे ना जाल्यार आमी ते आमच्या कानान भितर सरपाक दिवपाची गरज ना. आमी फकत देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून आमच्या मनाची नोंदणी करून आयजतान आमी हें देवाचें उतर शिकोवंक, देवाचें उतर पाळूंक आयजतान सुरवात करुया. आनी जेन्ना हे फटकिरे प्रवादी आमच्या जिवितान येतात तांकां पयस धरुया, कित्याक हे फटकिरे प्रवादी आमकां इफेर्नान वतले. ही शिकवण आमकां चुकीची शिकवण दितले आनी ते इफेर्नान वता दुसऱ्यांक इफेर्नान व्हरपाक आमी केन्नाच तांचे बरोबर वचपाची गरज ना. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां एक भाशेन तो आमकां एक शिटकावणी दिता, तो वॉर्निंग दिता. तुमी फटकिऱ्या प्रवादीशी वचो नाकात, फकत म्हज्या उतरान रिगून रावात, हें उतर पाळात, मनाची नोंदणी करात. हें उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार तुमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या शुवर्तमानाचेर या जेजूच्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाल करुया आनी उतरा प्रमाणे चलपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. ना तर भाव भयणीनो, आमी त्या फळ दिनासलेल्या झाडा भाशेन आमी आसतले. एक दीस आमकां कातरून उज्यान उडयतले. कोण उडयतलो? देव उडयतलो. कित्याक आमी त्या उतरान आमी रिगून रावंक ना, आमी कसलींच फळां दिवंक ना. आयज खेरीत भाशेन हें उतर काळजान रिगून धरून आयज आमी हें उतर सुरवात करुया आमच्या जिवितान. हें उतर पाळूंक कमेस करुया आनी खरेंच ही बरी फळां दिवपाक आयजान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.